गोंयांतूय दोनूय वटांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे झूज। वास्को फाटोफाट मडगांवांय काढले सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात मोर्चे आणि सभा। कायद्याक तेंको दिवपा खातीर भाजपान घेतली फोंड्या सभा। पणजेच्या पाटो प्लाझा कडेन उडयल्ल्या कोयराक सकाळ फुडें लागलो उजो। मशिनांचोय लासून जालो गोबोर। पळून गेल्लो सेक्युरिटी गार्ड पुलिसांच्या ताब्यात। पडून उरलेलो खण माल विकपाक दियात परवानगी। गोंय सरकाराची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका। खण उद्देगाच्या नियाळाक मेळटलो बरो प्रतिसाद। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्विटांत उक्तायले आस्त। पणजेच्या कांपाल ग्राउंडाचेर गोवा आर्मीन मनयलो आर्मी डे। स्कुलांतल्या भुरग्यांनी केले आर्मां आनी हेर शास्त्रांचे लागच्यान निरीक्षण। मंगळार मेरेन सगळ्यांक उक्ते आसतले प्रदर्शन। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे झूज गोंयांतूय दोन वटांनी सुरू जाला। जात, धर्म, पंथ आनी राजकीय भेद कुशीक दवरून भारताची धर्मनिरपेक्ष बुन्याद घटमूट दवरपा खातीर लोक एकठांय येवंक लागल्यात। वास्को फाटोफाट मडगांवांय हेचेर मोर्चे आनी सभा जाल्यो। दुसरे वटेन ह्या कायद्याक तेंको दिवपाक भाजपान फोंड्याक कार्यावळ केली। मडगांवची सभा बरीच व्हडली जाली। जेएनयूतल्या विद्यार्थ्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचोय सभेन निशेध केलो। मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात जाल्ले सभेत सीएए आनी एनआरसीक खर विरोध जालो। त्याच बरोबर सगळे भेद कुशीक सारून भारताची धर्मनिरपेक्ष वळख तिगोवन दवरपा खातीर झुजतले। राज्यघटनेंतली मुळावी मुल्यां माड्डूवपाक दिवचे नात अशें कांय म्हत्वाचे थाराव घेतले आनी भारतीय राज्यघटनेंतली धर्मनिरपेक्ष मुल्यां सांबाळून दवरपाचे केंद्र सरकाराक आवाहनय केलें। आमचे संविधान जे आसा ते कितें म्हणटा, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवरसेल्व्स अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष, जाका धर्म कांयच लागना वा सगळे धर्म लागतात, पण धर्माच्या आधाराचेर भेदभाव सरकार करचो ना। मनीस करत एकादले मनशाचे ग्रुप करत, वेगळे वेगळे धर्म करत, पण सरकार पळय आसा न्ही तो सगळे धर्माचो, सगळे लोकांचो, सगळे जातीचो। तर सेक्युलर, ते सेक्युलरिझमाक हे मोदी शहान हात घालो। आता हात घालो म्हणून तांचो गुन्यांव ना, ते केन्नाच्यान झगडटा, पयलीं बसून झगडटात की हे हिंदू राष्ट्र जावंक जाय म्हणून। हिंदू राष्ट्र म्हणजे बाकी सगळे भायर धांवडायतले अशें न्ही, भायले येवन रावतले, तांकां एकाले रावपा दितले, पूण तांकां सदांच दिसतले की हे आमचे राष्ट्र न्ही म्हणून आमकां बाबा उपकारान रावपाक दिल्यात। अरे हमारे बुजुर्गों का खून भी इस मिट्टी में मिला है, हमारे बुजुर्गों का खून भी इस मिट्टी में मिला है। हम इस मिट्टी के किराएदार नहीं है, हम इस मिट्टी के किराएदार नहीं है। अरे ये हिंदुस्तान तेरा बाप का ही क्या? अरे आता ह्या लोकांनी किती केलं काय म्हणशी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक इंडिया दे हॅव चेंज्ड the character of Indian society. They want to change, they have changed, they want to change. हो देश जेन्ना स्वतंत्र जाल्लो त्या वेळाचेर ब्रिटिश म्हणटाले की हो देश चड तेंप टिकपाना, हो देश फुट्टलो म्हणून। पण आता इतली वर्सां जाली, हो देश जर तसोच उरलो ताचे कारण आमच्या देशात आशिल्ली हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई हांची युनिटी, ह्या युनिटीक लागून हो देश उरलो। मुस्लिम समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाकडेन फकत एक वोट बँक म्हणून पळोवपी काँग्रेसीन फकत आपल्या फायद्या खातीर सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे बाबतींत लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न चलयला असो आरोप राज्यसभा खासदार आनी भाजपाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धेन केलो। सुधारित नागरिकत्व कायदो आनी तेंच्या फाटले सत ह्या विशयाचेर आयतारा फोंड्या भाजपा मंडळान आल्मेदा हायस्कुलांत युवा दिना निमतान कार्यावळ घडोवन हाडली। त्या वेळार डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे उलयतालो।
आता या कालावधीत लोकसभेतही आमचं बहुमत आहे, राज्यसभेतही आमची चांगली स्थिती आहे, आम्ही तो आणला. अचानक आलेला नाही, याची चर्चा झाली, संसदेमध्ये चर्चा झाली, सविस्तर चर्चा झाली, सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. आणि अमित शहानी आपल्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येकाने उपस्थित केलेल्या शंकेला त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये तपशीलवार उत्तर दिले. पण विरोधाकरता विरोध आणि मुस्लिम समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाकडे केवळ वोट बँक म्हणून पाहण्याची काँग्रेसला लागलेली सवय, यातून या कायद्याच्या विरुद्ध एक गैरसमज निर्माण करण्याचं व्यापक अभियान आज सुरू केले गेलेलं आहे. त्याच्यापासून आपण आपलाही बचाव केला पाहिजे आणि इतरांचे प्रबोधन केलं पाहिजे, पक्षाचे समर्थक म्हणून, कार्यकर्ते म्हणून आणि एक समाज हितैषी नागरिक. आयतारा वास्कोच्या नागरिकांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात वास्को शहरात व्हडली रॅली काढली. महात्मा गांधीचे फोटे आणि तिरंगे लोकांचे लक्ष ओढून घेताले. नगरपालिका, स्वतंत्र पद, वास्को चर्च आणि परत पालिकेकडून रॅली पावले उपरांत जाहीर सभा झाली. शेकड्यांनी लोकांनी रॅलीत वाटो घेतलो. पळयात ते खीण. आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. पालिकांच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पातल्या कोयराच्या ढिगांक पनवत लागल्याशी दिसता. कित्याक तर सोनसोड्या वयल्या कोयराक लागलेला उजो पालवता थंय आसा. सोमारा पणजे महापालिकेच्या पाटा वयल्या कोयराक अचकीत उजो लागलो. उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. उजो लागलो त्या वेळार सुरक्षा रक्षक गायब आसलो. सोमारा सकाळी 6:30 वरांचेर कोयराक उजो लागलो. ह्या विशयी पालिकेक कोणी तरी फोन करून कळीत केल्ले. ह्या उज्यान एक JCB मशीन, कोयराची प्रक्रिया करपाचें मशीन आणि कितल्याशाच क्रेटींचो लासून गोबर जाल्ल्याचे पालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान सांगले. We received a call in the morning at around 6:30 that there was fire noticed here. The fire services were called. We have in the fire lost some machinery. Earth mover is lost and some other machinery is lost. The waste also is smoldering. However, further damage to the shed and all other equipment which was there is minimal. We are trying to all means, we have put all our resources and we would like to complete this operations in a day or two so that work can start in full flow very soon. Kindly respect this moment of ours where we need to put our energies into this work which would prevent this spread. हालींच जाल्लो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, फेस्त, सेरेंडिपिटी, कला महोत्सव आणि आता लोक उत्सवाक लागून पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर बरोच ताण आसलेलो खंय. पणजेची पंचतारांकीत हॉटेलां, रेस्टॉरंट, गेस्ट हावजाच्या कोयराचेर ह्या प्रकल्पात प्रक्रिया जाताली. जाता तितल्या बेगीन ही सुवात निवळ करून परतून कोयराची प्रक्रिया करपाक सुरवात करतले अशें पालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान सांगले. We have not quantified the damage. We have not quantified the damage as of now, and we have no time to give this quantifications and give this cause of fire and make inquiries. Waste is pouring in. We need the site to be clear and start operations soon. So our concentration is on that. Thank you. See, we would not go into the cause of fire right now. We are working with our backs to the wall to prevent further damage and further escalation of this fire to the legacy waste here. There is an inquiry through the fire services which is going on. There is an inquiry through the police which is going on. So we would wait for these leads to come and these agencies to brief us. पण आता प्रॉब्लेम असो जाला की हांगा सेक्युरिटी आसता आमची आनी ती सेक्युरिटी गव्हर्मेंटान आमकां प्रोवायड केल्या. एज पर तेंचो सर्क्युलर तेंची आमकां तेंचीच सेक्युरिटी घेवंक जाय. तो सायटीचेर मिसींग आसलो, ताका आमी ऑलरेडी पुलिशेन आमी ताका हँडओवर केला. ताका आफोन आमी पुलिशेक दिला. पुलीस ताका इन्क्वायरी करतले. तेजे कडेन आमी हो इमर्जन्सी नंबर, फायराचो इमर्जन्सी नंबर तेजे कडेन दवरिल्लो आमी. सपोज तेच्या पयलीं उजो लागला असो 6:30 आमकां कळ्ळा, पूण त्या पयलीं लागला आनी टायमार जर तेणें जर कळयल्लें जाल्यार म्हाका दिसता हो उजो तेन्नाच स्टॉप जावपाचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि श्याम च्यारी. पडून उरलेलो खणमाल विकपाक परवानगी दिवची गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या.
खण उद्योगाचो नियाळ घेवपा विशीं बरो प्रतिसाद मेळपाची आस्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ल्या ट्विटांत उक्तायल्या. गोंय सरकार सध्या अर्थीक संकटात सापडला. देखून ह्या अर्थीक संकटांतल्यान भायर सरपा खातीर सरकारान पडून आशिल्लो खण माल विकपाचो निर्णय घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पंचायत संचालनालयान काढलेल्या नव्या परिपत्रकाक लागून काँग्रेस फुर्योज जाल्या. सगळ्यो ग्रामसंस्था आणि सामान्य लोकांक लुटपाचे भाजपा सरकाराचे हे कारस्थान अशें काँग्रेसीचे म्हणणे. हे परिपत्रक बेगोबेग फाटी घेवचे अशेंय काँग्रेसीन मागलां. 4 परस चड राबितेचे फ्लॅट आशिल्ली इमारत वा घरांचे बांदकाम करतले जाल्यार ह्या फुडें पंचायतीची परवानगी उपकारची ना. बांदकामाची लायसनां ह्या फुडें बिडिओंतल्यान घेवची पडटली. कित्याक तर कोयराच्या विलवाचो विशय पंचायती खंय वेवस्थीत हाताळपाक शकल्यो नात. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो रजाव दिता. तेचेर काँग्रेसीन केल्लो प्रतिवाद पळयात. सर्क्युलराचेर निशेध केला आणि ताबडतोब सरकाराक मागणी आसा की हे सर्क्युलर रद्द करचे आणि फाटी घेवचे. हे सर्क्युलर जावन वरता एक आमचे गोंयचे गोवा पंचायत राज पळय विलेज पंचायत आसा, that is the murder of the local self-governance. Today, unfortunately, this government has decided to kill the local self-bodies. तांचे पळय हक्क आसा, तांचे पळय पावर आसा, ते गव्हर्मेंटान इलिगली आपणाच्या ताब्यान घेतल्या. आनी अशें पळोवंक दिसता की एका सर्क्युलरान तांणी हे विलेज पंचायत बॉडी डिजॉल्व करून तेंचे पावर सगळे आपणाच्या ताब्यात घेतले. ऑल दिस इज डन इन द गार्ब ऑफ गार्बेज मॅनेजमेंट. आता हेचेर हांव नको आनीक पंचायत चलताले गव्हर्मेंटाची, ही आमची कितें आसा, आमी सेल्फ ग्रासरूट लेवल म्हणटा. ही आतां हांव नको डायरेक्टर ऑफ पंचायट्स ऑर द मिनिस्टर इन चार्ज ऑर द BDO हेंचो आनीक पंचायत आसा जाल्यार जे पंचायतीक आमकां कायदे दिलेले आसा, पंचायत राज एक्ट, रायट, तेजेर तुमी एमेंड करिनासतना, एक्ट करिनासतना तुमी आनीक आनी ह्यो सर्क्युलर काडटा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. भाजपाचो तेको असलेले उमेदवार पक्षाच्या बॅनरा खाला जिल्लो पंचायती वेंचणुको लढयतले. भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. जाल्यार पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात म्हणटा फुडले विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक 30 परस चड सिटां मेळटलीं. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान भाजपाच्या प्रदेश अध्यक्षपदाची जबाबदारी यशस्वीपणान सांबाळ्ळी. पूण शेनवारा जाल्ले प्रदेश अध्यक्षपदाचे वेंचणुकेत तानावडे बिनविरोध वेंचून आयिल्लो. आम्ही ऑलरेडी ठरवले आसा की पार्टीच्या सिंबलाचेरूच निवडणूक लढप म्हणून, आणि जिल्हा पंचायती पार्टीच्या सिंबलाचेरूच निवडणूक लढिल्ली गेली होती. I don't see it is an impossible task if they have said. I was not there yesterday. I just gone out. If they had said that 30 plus seats will get, definitely will get. भाजपा प्रदेश अध्यक्षपदाचो नव्यान ताबो घेतलेल्या सदानंद शेट तानावडेन सोमारा मिरामार दर्यावेळेवेल्या भाऊसाहेब बांदोडकराचे समाधी आणि मनोहर पर्रीकराच्या समाधीकडे वचून आर्गां ओंपली. काल भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून म्हजी निवड जाल्ली आसा. आणि आज आमी पक्षाच्या कार्यालयान वचचे पयलीं आमचे मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टीचे मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या समाधीक आमी फुलां अर्पण केली. आणि आता आमी भाऊसाहेब बांदोडकर जे गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री हांच्या समाधीक हांगा फुलां घातिल्लीं आसा. आणि हे करतकच भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयान वचप अशें ठरयल्लें. मिरामारच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. राजस्थानातलो धगधगीत वाळवंट असो वा सियाचीनातले आंगार कांटो हाडपी शी, भारतीय लष्कराचे जवान सदांच प्रामाणीकपणान सेवा दितात. देखून दर एका भारतीय लष्कराच्या जवानांक रेस्पेद दिवपाक जाय. भारतीय लष्कराच्या 72व्या वर्सुके दिसा निमतान पणजेच्या कांपाल खेळा मैदानाचेर खाशेल्या प्रदर्शनाचे आयोजन केला. ह्या प्रदर्शनात लष्कराची वेगवेगळी उपकरणां लोकांक पळोवपा खातीर दवरल्यात. ह्या प्रदर्शनात वायरलेस गियर्स,
टेलिस्कोप असलेल्या रायफली आणि हेर वस्तू मांडल्यात. इंडियन आर्मी अपने ज़िंदगी का जो सबसे प्राइम टाइम होता है 18 साल से 40 साल के बीच में, उसमें से ज़्यादा जवान हम सब डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, माउंटेन्स में, CI ग्रिड में, टेररिज्म के अलग वहाँ पे अपना काम करते हैं. इसके अलावा जहाँ बॉर्डर वगैरह है वहाँ पे रेगिस्तान में वेरियस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं. और जो इंडियन आर्मी करती है ये कर पाती है क्योंकि पूरे देश के नागरिक इसकी ओर इज्जत से देखते हैं. हमारी जो इज्जत है, इज्जत मिलती है पूरे देश के नागरिकों से, देश के लोगों से. और इसी के लिए राज्य रक्षा मंत्री की ओर से ये सजेशन था कि हम गोवा के लिए नो योर आर्मी इवेंट करें. कल 10 बजे करेंगे, फिर कल 3 बजे करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा गोवा के लोग पता करें इंडियन आर्मी कैसे फंक्शन करती है. And from this particular event, we would like more persons joining Indian Army, supporting Indian Army and helping us doing whatever best we can do. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हेळ्या उदकाच्या विशयावयल्यान बायणाच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया भायर सोमारा रातीच्यान आंदोलन सुरू केला. त्यांच्या नळाक म्हेळें उदक येता अशें तांचें म्हणणें. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हाचेर लक्ष दिवन योग्य ती जतनाय घेवपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. नळाक मेळें उदक येता देखून बायणाचे लोक टँकराचें उदक मागयताले. पूण सद्याक भौशीक बांदकाम खात्यान रस्त्यार फोंड मारून दवरल्यान टँकराचें उदक मेळपाक कठीण जालां. बायणाच्या लोकांक कशें कितें मेळें उदक येता तें जाणा जावन घेवपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान पळोवणी केली. पूण मेळें उदक खंयच्यान पायपलायनींतल्यान येता तें कळना. कितें तरी जाय न्हू आमकां. सपोज तेंचे लेबर 2 दीस सॅटर्डे संडे ना जाल्यार ऑप्शनल कितें तरी दवरूंक जाय, कित्याक उदक हें सामकें नेसेसरी. सो आनी 8 दीस म्हटल्यार खूब जाले. कशें पाशस काडले ते आमी जाणा, पण तेंच्यांनी कितें तरी इनिशिएटीव घेवन आमकां कितें तरी स्टेप्स करून कितें तरी दाखोवपाक जाय आमी कितें तरी करता म्हणून. आतां हेच्या फुडें आनी काय सगळ्यांनी सांगता तुमकां कशें कितें. शवऱ्याचें उदक आमकां मिक्स जाता, पिवपाचें उदक आमकां पिवपाक न्हावपाक कांय मेळना. आमी हांगा कंप्लेंट केली येयले न्ही. सकाळी 10 येयले, 11:30 वायंड अप गेले कामगार काम करून. सांजे परतून येवंक ना. आनी हांव परत शेनवारा येयलो हांगा. जॉन म्हणून आसलो जॉन, ताका विचारलें हांवें तुजें म्हटलें लेबर हांगा. तो म्हाका कितें सांगता, सेकंड सॅटर्डे आनी संडे काय हॉलिडे. कायद्यान ते सेकंड सॅटर्डे आनी संडे हॉलिडे आसता लेबरांक. ते म्हाका खबर ना. म्हाका खबर आहा ते हॉलिडे नासता म्हणून. तो म्हणटा हॉलिडे जर आसता जाल्यार हांगा 10 लेबर कित्याक बसून आसले भायर. 10 लेबर हांगा बसून आसले. ते रावले प्रायवेट कामाक, नाजाल्यार म्हाका ते ओवर टायम घेवपाक गेले ते. आनी आतां तो सांगता तुवें सांगून आपलें उदीक सोडलें. पयर हांगा येयलो आनी म्हटलें मातशें उदीक सोडलें उदीक. तुवें सांगून उदीक सोडलें म्हणपा लागलो. आतां कोणाक भुरग्यांक कोणाक जाणट्यांक प्रॉब्लम जायत, बाय मिस्टेक कोणाक कितें जालें जाल्यार कोण हेका रिस्पॉन्सिबल कोण हेका. 8 दिन से प्रॉब्लम है सर. मैं पानी गर्म किया तो उसमें स्मेल आया. फिर हांवें समजलें म्हाका पर्सनली जाला म्हणून ते. मागीर वाड्यार विचारलं, सगळे म्हणपाक लागले आमकां पाणीक वास येता. मागीर संदीपान सगळ्यांक आमी हें केलें काय कंप्लेंट केलें तेंच्यांनी सॅम्पल घेतलो जाल्यार ते आमकां अपडेट करूंक ना. आमी खंयसून मागीर हेंच्यांनी कितें केलें, बंद केलो. आमी समजलें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता म्हणून. प्रॉब्लम कितें, पाणीक इतको वास, तूं हात धुवंक जायना, कांयच करपाक जायना. बायणा वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरुमा आले. फोटो पत्रकार सोयरू कोमरपंताचे कॉलरीक हात घातिल्ल्यान पुलीस ड्रायव्हर उजेश नायक आणि कॉन्स्टेबल महेंद्र गोसावीक निलंबित केल्यात. हे दोगूय जाण फातोड्डे पुलिशेंत आसात. सोयरू कामानिमतान कदंब बस स्टँडार आयिल्लो. ह्या वेळार ही घडणूक घडली. आपूण फोटो पत्रकार आसा अशें सांगून लेगीत पुलिसान ताचे कॉलरीक धरून ताका जबरदस्तीन पुलीस जिपीत बसयलो. हे विशीं सोयरून पुलिशेंत कागाळ केल्ली. उपरांत गोंय पत्रकार संघटना आनी दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेन हे घडणुकेचो निशेध केलो. तशेंच हो विशय घेवन ते दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षका कडेन गेले. पत्रकारांक पुलिसांचे फोटो काडपाचो अधिकार ना अशें पुलिसांनी सांगिल्ल्याचें सोयरू म्हणटा.
पुलिसांनी जबरदस्तीन ताका ते फोटो डिलीट करपाक लायले. इन्सिडंट म्हणल्यार एक सिनियर सिटीजन आलो, कंट्रोलाक कॉल आयलो की बशीक कितें हॅरेसमेंट जातलो, ती हांगच्यान पणजेच्यान मडगांव येवपाक भायर सरली. वाटेर कॉल आयलो म्हणटा ताणें आमकां कॉल दिलो. सो आमी ती रोबोट डायवर्ट जावन आमची रोबोटान त्या बशीक देंवतकीर ते ट्युरिस्ट आनी कोण सिनियर सिटीजन आशिल्ली तांचे कडेन डिस्कशन जातालें, ते कितें जालें तें विचारताले. इतल्यान थंय आमचो सोयरूप उमरपंत रिपोर्टर पावलो. कितें फोटो काडटालो ते फोटो काडपाक लागलो. तेन्ना पुलिसांनी कितें विचारलें फोटो कित्याक काडटा, तेन्ना तांचे भितर कितें तरी आर्गुमेंट जालें मागीर ताका पुलिसांनी घालून जिपी घालून हांगा हाडलो पुलीस स्टेशन. इतलोच हो इन्सिडंट. बरोबर 1:30 वरांचेर कदंबा बस स्टँडार हांव कदंबा बस स्टँडाची वस्तुस्थिती सांगपी फोटो काडपाक गेल्लो. इन बिटवीन फोटो सगळे काडटा रोबोट आसले थंय भितर कदंबा बस स्टँडाचेर आनी पुलीस आनी लोकां भितर वाद जातालो. 5 फोटो काडले आनी सायडीक गेलो. रोबोटा ड्रायव्हरान म्हाका फोटो काडटा पयलो आनी म्हाका आपयलो. तापोवपाक लागलो. त्यामुळे तापता कित्याक तूं तुगे ड्युटी कर, हांव म्हजी ड्युटी करता. इन बिटवीन तेणें पुलिसां हाडलो आनीक हेका म्हणून पावलो भितर उडय आनी म्हाका कॉलराक धरलो आनी गाडयांक घालो. हांवें म्हणलें हांव प्रेस फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट गेलो 35 वर्सां काम करता, तरी तूं म्हणलें म्हाका गायल्यार त्रासां पडटलो इतलें सुद्दां सांगलें. तो म्हणटा पुलिसेचो फोटो काडपाक तुमी शकनाय, तुमकां फोटो काडपाक तुमकां रायट ना. एक दुख्खा गोश्ट म्हणल्यार त्या जाग्यार हांवें फोटो काडलो, त्या जाग्यार आमगे PI आनी कोण तो हेजो UPचो कोण तरी ट्युरिस्ट आसले तेणी फोटो दाखय म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें फोटो हांव दाखयन तुका, हांव PI सरेंडर करता म्हणलें मोबायल. आनी PIक दाखयलें हें काडलां, हेजे भायर कांय काडलां. तर तो सांगपालो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग. हांवें म्हणलें हितून आसल्यार तूं पळय आनी हो एज पर तूं कंप्लेन कर म्हाजेर, हांव ताका सरेंडर करता म्हणून. इतल्यान ना आमकां म्हणपाक लागलो खूब पयस वचपाक, आमकां ह्या झंझटा पडपाना. हांवें म्हणल्यार तुगे इन्सिडंट आनी आमकां कांय ना, खंय कितें जाता तेच फोटो म्हणला. आनी PIन म्हाका ही केस आनी हें फुडें व्हरपाक म्हणून डिलीट कर म्हणली. म्हागेलो कलीग प्रशांत शेट्टी, उत्तम गांवकर हे सगळे आसले. तो आमगे प्रशांत बिरो चीफ तेणी PI परत विचारलें खरें करपाचें कर म्हणपाक लागलो. हें कर हो तुगे तुका पळय पुलिसें गाडी येना न्हय हाडला इन्सिडंट, तेजी आमची इन्क्वायरी करता. त्या हेजेर हें केलां. आतां फाटल्यान पयल्या म्हाजेर केस हें केला. आज जी घटना घडलेली आहे ती अक्षरशः आमच्या पत्रकार दिनांच्या पत्रकारांच्या ह्याच्यासाठी दुर्दैवी घटना आहे असं मी नक्कीच म्हणू शकेन. एरवी पोलिसांना हप्ते घेतात ते दिसत नाही, कुणाला वरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिसत नाही आणि काही चूक नसताना एक प्रेस रिपोर्टर असू दे किंवा सामान्य नागरिक असू दे पण त्याच्या कॉलरला धरून आणायचा त्यांना अधिकार कोणी दिलेला आहे. पोलीस स्टेशनला ज्या वेळेला आमचे सगळे कझन गेले होते, PI सगळे PI घेतला का मी बघितलं नाही, तुम्ही बघितलं नाही असं म्हणजे उडवाउडवीचं उत्तर दिलं तर त्याच्या अधिकाराच्या पदाला हे शोभलं का असं मी त्याला विचारते. आणि तिसरं म्हणजे आज ज्या घटना घडलेली आमच्या दक्षिण गोवा पत्रकार संघटनेतर्फे फातोर्डा पोलिसांचा मी तीव्र शब्दात निषेध करते. निषेध. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. आनी ह्या उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फो. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. पळयात कशें आसा CAचेर जो कितें पळय बोवाळ पळय चल्ला हातूंतलें तुमकां कांय खबर ना. हे कसल्याय गजालीचेर बोवाळ करचे पयलीं त्या माध्यमांतल्यान ती गजाल कितें हें सारकें समजूंक जाय. कॉलेजीक आसतना म्हगेलो एकटो फ्रेंड CA म्हणल्यार चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाक सोदतालो. हांणी कितें केलें तें आयकात सांगता. ताणें पयलीं BCA केलें कारण ताका दिसलें BCA म्हणल्यार बॅचलर इन चार्टर्ड अकाउंटंट. मागीर ताणें MCA केलें कारण ताका दिसलें MCA म्हणल्यार मास्टर इन चार्टर्ड अकाउंटंट. CA जालोच ना. आनीक एक गजाल, हो आतां जेन्ना पळय CAचे अगेन्स्ट जेन्ना पळय प्रोटेस्ट करता
तो एक दीस म्हाका मेळ्ळो. हांवें ताका म्हणलें, अरे सीएची अगेन्स्ट तूं असो कित्याक प्रोटेस्ट करता, फूल फॉर्म सांग पळोवया. तर तो म्हाका सांगता, सीए म्हणल्यार खंय कितें तरी चू 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 आनी तुजी मायचो खंय गो.